मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचो उणाव, मुळाव्या साधन सुविधांच्यो समस्या, वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी येवपी पोटवेंचणुके पयलीं मतदान केंद्र केले शिफ्ट. मडगांवांत नव्या रस्त्यांच्या कामाक लागून नवो वाद, आमदारान दिल्लें उतर अपुरें. हॉटमिक्स जाले उपरांत वाडली रस्त्याची पातळी, हुसक्यांत पडल्यात लोक. फोंडा लोकांक दूषित नळाचें उदक मेळिल्ल्यान आपान केली भाजपाचेर खर टिका. भौशीक भलायकी आनी मुळाव्यो नागरी सेवा विशीं गंभीर हुस्को निर्माण. 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन आपान PWD खात्याक हो प्रश्न जाग्यार घालपाची दिली शिटकावणी. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचो उणाव आनी मुळाव्या साधन सुविधांच्या समस्यांक लागून वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी येवपी पोटवेंचणुके पयलीं मतदान केंद्र शिफ्ट केलां. पळयात पुराय बातमी. फोंडा 9 एप्रिलाक जावपी पोटवेंचणुके आदीं एक म्हत्वाची घडणूक म्हळ्यार इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाशिल्ल्यान वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी मतदान केंद्र शिफ्ट केलें. कितलीशींच वर्सां सरकारी प्राथमीक शाळा मतदान केंद्र आशिल्ले. अधिकाऱ्यांनी ह्या वाठारांत इंटरनेटाचो उणाव आसा असो उल्लेख करून ताका शॅडो एरिया अशें म्हटलां, जाका लागून मतदानाच्या वेळार मतदानाचो डेटा ऑनलायन अपलोड करप कठीण जातलें. आमी सगळे जाणात की फोंडेचे सिटींग MLA बबरवी नायक हांचे निधन जाले उपरांत हो मतदारसंघ MLA खातीर खाली आसा किंवा हांगा बायपोल इलेक्शन जावपाचें आसलें ते डिक्लेरूय जाल्लें आसा. आणि ह्या फाटभुंयेचेर सगळी सरकारी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. आमी फाटल्यान पळयता ही एक मुळावी शाळा, प्राथमीक शाळा केळबाई कुट्टी हांगाची, आनी हांगाच्या वाठारांतले लोक सगळे हांगा येवन मतदान करताले. हो एक पोलिंग बूथ. सो आतां हांगा जाला प्रॉब्लेम असो तो एक तर हांगा देंवपार रॅम्प ना, कारण जी शाळा आसा ही रस्त्या वयल्यान किंवा खूब सकल्या वटेन आसा आनी ताका स्टेप्स आसात, ताका रॅम्प ना. हो एक प्रॉब्लेम हांगा की डिजेबल्ड लोकांक सकल व्हरप एक प्रश्न जावन उरलेलो आसा. दुसरो प्रॉब्लेम हांगा असो, तो मेजर प्रॉब्लेम तेंच्या दृश्टीन तो असो की हांगा इंटरनेट सारकें ना, म्हणजे नेट सारकें नासल्या कारणान तांकां अपडेट्स करपाच्यो आसता, वेगवेगळ्यो गोश्टी त्यो करूंक मेळना आनी ताचे खातीर तांकां मोठो प्रॉब्लेम जाता. जर अपडेट करूं जाय जाल्यार ते पोलिंग बूथ सोडून वयर येवचें पडटा रस्त्याक किंवा फुडें चलत वचचें पडटा आनी मागीर जे नेट मेळटा थंयच्यान ते मागीर फॉरवर्ड करच्यो पडटा मेसेजी. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी अरुण नायक. मडगांवांत नव्या रस्त्याच्या कामाक लागून नवो वाद निर्माण जाला. आमदारान दिल्लें उतर पुराय जावंक ना असो आरोप करून परत हॉटमिक्स जाल्ले उपरांत रस्त्यांची पातळी वाडत आशिल्ल्यान लोक हुस्को उक्तायतात. हॉटमिक्साचो नवो थर घाले उपरांत मडगांवांतल्या रस्त्यांची पातळी परतून एक फावट वाडली. थळाव्यांनी टिका केली. पोरनो थर काडून उडोवपा बदला अधिकाऱ्यांनी नवे थर जोडत रस्त्यांची उंचाय वाडयली असो लोकांचो दावो आसा. हाका लागून रस्ते कुशीक आशिल्लीं घरां आनी दुकानां खातीर समस्या निर्माण जाल्यात. पावसान सुवातेर उदक सांठवतले अशें लोक म्हणटात. कोंबा वाठारांत हॉटमिक्साचें काम सुरवात केल्लें आसा. आमकां कितलेशे लोक हांगा कोंबाचे लोक सांगता की रोड बरो आशिल्लो, कित्याक घालपाक पडलें तें आमकां खबर ना म्हणून. एनिवे ते हॉटमिक्स घालता बरें आसा म्हणटा. पूण आमी एक याद करून दिवपाक सोदता, आमदारान 3 वर्सांची 9 एप्रील 2022 ह्या दिसाक जेन्ना आमी इशू केल्लो हॉटमिक्स घालता आसतना लास्ट त्या टायमार की ताणें हें केल्लें, डिक्लेअर केल्लें की नेक्स्ट टायम जेन्ना हॉटमिक्स घालता त्या टायमार एक आयटम आसतालो म्हणटा तेणी स्क्रेप करून काडपाक, आनी सो तें 7 इंच स्क्रेप करून मागीर हॉटमिक्स घालतालो म्हणून. आनी हें कित्याक गरज पडली, कित्याक आज तुमी पळयलें जाल्यार लोकांली घरां, लोकांली जे सायडीन एरिया आसा जावं फुटपाथ आसा ती सकयल जाल्या आनी रोड वयर येवपाक लागला. सो हें तेन्ना तेणी डिक्लेअर केल्लें आपूण स्क्रेप करून काडटलो, पूण तेंच करनासतना वयल्यान आनी 4 इंच वाडयला. समजलें. आतां लोकांक पयलीं आतां गाडी देखून काडटा आसतना हे बंपर बी लागपाक खबरो. पावसा टायमार जेन्ना हेवी पावस पडटा तेन्ना हें उदक फास्ट फ्लो जावपाना, उदक तेंच्या दारान उरतालें, दुकानान सुद्दां वचपाक शकता. कित्याक आज हो रोड आहा तो आनी तो दुकानाचें लेवल पळोवपाक गेले जाल्यार
दुकान सकयल आसा, रोड वयर आसा. सो हे चालूच आसा. एवरी इयर हॉटमिक्स घालून आज रोड वयर पावला आनी लोकांनी सायडीन घरां आनी फुटपाथ आहा ती सकयल पावल्ले आसा. तुम्ही जाणा आसतले आयज मडगांवान सगळ्याक धूमधडाक्यान दिसाचें सामकें अशें वताचें सामकें हाजेर हॉट मिक्सिंग चालू आसा मडगांवान. आनी म्हणजे सामकें अशें सगळ्या लोकांक म्हणजे सामकें दुर्भाग्य अशें म्हणजे. आनी सांगपाचें म्हटल्यार सगळ्या लोकांच्या तोंडार एकूच आसा की हांगा रोड बरो आशिल्लो मरे, हांगा हें कित्याक हॉट मिक्स कित्याक. मुखार गेलो अरे हांगा रोड बरो आशिल्लो मरे, हांगा कित्याक हॉट मिक्स, थंय बोर ना थंय घालचें मरे लोकांनी. म्हणजे सगळ्या लोकांचे डायरेक्ट ऑन द स्पॉट तोंडार लोक सांगतात म्हणजे हे हांगा कित्याक तें हांगा कित्याक. लोकांक समजता हे खंय कितें आसपा जाय म्हणजे. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां ही तुमकां एक हायट दाखोवपाक सोदतां हांव. पळया आतां ही हायट आसा पळय 7 इंच सुमार. ही पळय ही हायट आसा पळय, 2 वेत जाले, 2 वेतां म्हाजी हे पळय 2 वेत जाले आं. आनी उपरांत ही गाडी पळया हांगा कोणाची एकदां गाडी आसा. ही गाडी पळया ताजी भाड्याची गाडी. ही मोटार आसा पळय हांगा मोटार आहा पळय ही कार. तो जाणटो मनीस ताका ही फाटल्यान घेवपाक त्रास जाता, फाटीय त्रास जाताले, आतां ह्या आनी डबल त्रास जाला. आनी तो म्हणटा कितें की ही जर आतां हें जर जाग्यार घालतलो आनी तागे वयर गॅरेज आसा ही पळय, ही गॅरेज पळयली तुमी न्ही जाल्यार ताका फॅब्रिकेटर हाडून ही गॅरेज आतां वयर करपाक जाय. कित्याक ताणें जाय ते कंप्लेनी केली ऑथॉरिटी, PWD इंजिनियरींग हांगा ते ऑथॉरिटी केले, पूण कांय अर्थाचें ना. पूण हें वाडत आसा, हे प्रत्येक फावटी वाडत आसा, ताजे विचार कांय ना. मडगांवान कितें बरें जाल्यार बोवाळ करता. म्हणजे कांय जे मनशांक पळय ज्ञान ना ते पळय सगळे भक्त कशे म्हणटात पळय न्ही मडगांवकाराचे भक्त ते तांकां अशें दिसता अरे हे बेश्टे पॉप मारता. आमी बेश्टे पॉप मारता जाल्यार तुमीच पळयात, तुमी भोंवता घुंवता ते तुमकां कळटा. तेन्ना सांगूंक सोदता तुमकां हॉट मिक्स जालें म्हणून बरेंच जाता, बरें वायट जायना, बरेंच काम चल्लां. पूण एटलिस्ट पळया न्ही ते खंय घालया, खंय नाका घालया, खंय करपाक जाय, खंय नाका करया. पार्किंग लेवल खंय बाबा वयर सकयल जाता थंय थोडे मेळून घेवया हाजो विचार ना. 6 इंच सुमार स्क्रॅपिंग करून काडपा जाय आनी मागीर तें वेवस्थीत पळोवन करून लेवल करून तो वेवस्थीत ती कार्पेट घालपा जाय. पूण हें तुजे कडेन शक्य जालें ना. मार्च एंडींग येता म्हणल्यार तुवें तोच कॅच करता. मार्च एंडींग येता म्हणल्यार तुमकां पयसो खंयच्या खंय पयशाचे बेगीन तुमकां हें दाखोवपा जाय. बेगीन हाडले कोरोनाचे हे डांबराचे हॉट मिक्सिंग हाडलें घालून सोडलें. तुका एक सांगूंक सोदता हांव, मडगांवकार आयकात आनी आतां मडगांवकाराकूय सांगूंक सोदता हांव, बेश्टें पोशनाका मडगांव, हें पोशनाका. आमचें बारीक लक्ष आहा, सगळ्यांचें लक्ष आहा बारीक. आनी हें जें चल्लां पळय न्ही हेजें उत्तर दी लोकांक. पळय हांगा पळया कितें चल्लां तें पळया. आतां हें कशें जातलें. आतां नवी गाडी शिकतल्यांक एक पार्किंग केल्ली गाडी कशी काडपाची, तांचे कडेन पयलींच क्लच सुटना रेस सुटना अशें करून ती बडी शिकतात. आनी हें जर सुटून गाडी जर मुखार कोणाचे बसली जाल्यार ती भानगडी आहा. अशें सांगपाक गेल्यार जायते भानगडी आसा. पूण हो रोड हो जो हॉट मिक्स हाची गरज नासली. हे पळय हे मडगांव कॉमन पळय वॉर्ड नंबर 13 आनी वॉर्ड नंबर 14, 12 आनी 13 कळ्ळें न्ही. ह्या वॉर्डाक सगळो कडेन रस्तो बरो आशिल्लो, सामको बेस्ट रस्तो आशिल्लो. हे गरजे भायर हांगा मागीर रोड घालून ह्या पयशांचो विद्वास केल्लो आसा. बरें तुमी घालात, हांव म्हणटा घालात, पूण एटलिस्ट खंय जे गाडयो पळय लेवल जायना थंय बी ते मेळोवन घेया न्ही. हांव विचारूच ना कसलो. गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काणकोणचे पारंपारीक उत्पादन म्हळ्यार मिरसांगो, हुर्राक आनी फेणी. ह्यो फक्त गोंयच्या लोकां मदीं न्हय तर हेर राज्यांनी आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार लेगीत खूब लोकप्रिय आसात. एक थळावो काजू मळ्यांचे मालक गिरेस्त दायज जिवो दवरून अस्सल पारंपारीक पद्दतीन हुर्राक आनी फेणी तयार करून पोरणी परंपरा मुखार व्हरता. आज काजूची सीझन जे आसा हें चालू जाले कडेन आसा. पूण ह्या दिसांनी जो दव पडटा ह्या दवा खातीर कितलेशे लॉस जे आसा हें आतां ह्या काजूवाल्यांक जावपाचें आसा. कित्याक आज सकाळचो इतलो दव पडटा की दोळ मुखार दिश्टी पडना. आनी हो जो दव पडलो जाल्यार असोच जो चालू उरलो जाल्यार ही फुलां करपतली आनीक ह्या फुलाची वाड जावपा ना. आनीक हेजे खातीर कितलेशे लोक जे आसा हें काजूकारांक जातलें. एक वटेन पयलीं साकून काजू बियां रेट ना तेन्ना तेतून भितर हो जो दव पडटा हेजो बाराव दुश्काळ जो आसा हो सद्याक चालू जाले कडेन आसा.
आज काजू जातरेक आमी कितें करतात त्यो वयतात आनी ज्यो पिकले काजू आसात त्यो काडटात आमी तेजो रोस काडटात आनी रोस काडटरेक मागीर तो सोरे काडपा म्हूण दिता उर्राक आनी फेणी पयलीं उर्राक मारतात आनी उर्राक मारून जे कॅनां भरून दवरतरेक मागीर तेजी फेणी मारतात आनी ही फेणी जातरेक ही फेणी केन्ना मारतात मे म्हयन्या लास्ट आसा तेन्ना फेणी मारतात आनी ही फेणी सगळ्याक बरी आनी फेणी ही आमची गोंयची फेणी म्हणून नांवूय दिले कडेन आसा आनीक आमी तुमकां आज दाखयतात की कशें करून फेणी मारतात रोस कसो काडटात काजू कशें पुंजतात ह्यो तुमकां आज दाखयतात आज गोवा 365 तुमचे मुखार हाडटा की काजू ह्या कितलो फायदो आनी कितले लॉस आनी कितले त्रास पडटात हेय तुमकां आज आमी दाखयतात. हांव बारीक हे स्टडी करपाक पूण हांव श्रीलंका विजीट केले. सो श्रीलंका एक 2-3 डिस्ट्रिक्ट आहे ते फकत काजू प्रोडक्शनाक आनी तेजे काजूची रेट थिंगा आहा ती आमच्या काजूच्या गोंयच्या काजूच्या 3 गुणा चड आहा 3 आनी प्लस थिंगा असली काजू आहे की 2 पीक दिताय. सो आनी दुसरें म्हणल्यार त्यांचे एक काज मिनिमम 15 किलो प्रोडक्शन दिता पण आमच्यो काजू गोंयान आहे त्यो 5 किलो हार्डली प्रोडक्शन जाता. सो हांगा आतां 5 किलो आहा ते 15 किलो प्रोडक्शन जातालें जाल्यार आमचें इकॉनॉमिक्स कितें जाल्यार बसता आहलें पूण आतां प्रोडक्शनूय उणें आहा रेटूय कांय ना. सो आनी तेंचे कडेन स्पेशल कॅश्यू कॉर्पोरेशन्स आहे. सो आमचे कडेन जाता सो आमचे कडेन गव्हर्मेंटान हे कॅश्यू श्रीलंका कडेन ते कशें करताय ताजेर एक डेलिगेशन व्हरून तेजे स्टडी करून तेंचे कडेन टायअप करून सो आमचे जे इम्प्रुवमेंट आहा हितूंतल्यान आनी फार्मरांक बेनिफीट जाता त्या भाशेन करपाक जाय. जायते आतां काजूकार आहाय ते बोब मारता कितें काजू लागनाय काजू लागनाय. पयलीं अशी 3 म्हयने हो काजूचो धंदो आसलेलो मार्च एप्रील मे म्हळ्यार फुल्ल आसतालो इतलो भायर जातालो की टायम मेळनालो आनी तेन्ना जॉयंट फॅमिली आसताली आनी आतां कितें जालां सगळें पॉल्युशन जालां आनी काजू सगळें पिकावळेचेर हावळी येयला आनी तेका लागून काजूकारांक मातसो लॉस जाता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. राज्यांत आतां सगळेच दूषित जावपाक लागला म्हळ्यार अतिताय जावची ना. फोंडा पंडीत वाड्यावयल्या लोकांक दूषित नळाचें उदक मेळिल्ल्यान आम आदमी पक्षान भाजपाचेर तिडक उक्तायली. ताका लागून भौशीक भलायकी आनी मुळाव्यो नागरी सेवेविशीं गंभीर हुस्को निर्माण जाला. आपान 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिवन PWDन हो प्रश्न जाग्यार घालचो नाजाल्यार खात्यांत येवन हैदोस घालपाची शिटकावणी भाजपाक दिल्या. फोंडा पंडीत वाड्यावेल्या लोकांक किड्यान दूषित जाल्ल्या नळाचें उदक मेळिल्ल्याची म्हायती मेळटकच गितेश नाईक आनी संदेश तळेकर देसाय हाणें भाजपा सरकाराचेर खर टिका केल्या. आप फुडाऱ्यांनी हे घडणुकेक भौशीक भलायके कडेन व्हड आदनदर अशें म्हटलें. लोक नितळ आनी प्रक्रिया केल्ल्या उदका खातीर पयशे फारीक करतात पूण ताचे बदला तांकां भलायकेचे गंभीर धोके निर्माण जातात. आपान आरोप केलो. प्रॉब्लेम आसा तशेंच जात. हांव PWDक सांगपाक पळयता 3 दीस दिता. ह्या 3 दिसां भितर जर हो विशय सॉर्ट आउट जायना न्ही तुमच्या ऑफिसान येवन हैदोस घालतलो हांव PWD ऑफिसान येवन ह्या उदका खातीर जर हैदोस घालतलो ह्या लोकांक घेवन येतलो. सो 3 दिसां भितर हो विशय तुमी सॉर्ट आउट करात कित्याक लोकांच्या आयुश्या कडेन लोकांच्या हेल्था कडेन खेळनाकात हीच मेसेज. निटवाड्यार आसा आयज आमी आमच्या कॅम्पेनिंगाक लागून हांगा येयल्ले पूण अशें भोंवता भोंवता आमी हे सगळ्या घरांनी कळ्ळें आमकां की उदक जे नळान आमी नळांच्यान जे उदक येता PWDचें त्या उदकांच्यान आयज वम्स येवपाक लागल्या. हो गव्हर्मेंट आमच्या लोकांक मारूंक सोदता काय कितें हेजेर विचार करात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. परतून घेवया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत आयज उश्ण आनी दमट हवामान आसतलें. राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी मळब नितळ आसतलें. तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतलें. हवामान खात्यान अदमास उक्तायला. राज्यांत तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आसतले. दिसाच्या वेळार तापमान वाडपाची शक्यताय आसा. आर्द्रतायेचें प्रमाण चड उरतलें. ताका लागून हवामान सदचे परस मातशें उश्ण जातलें, खास करून दनपारच्या वेळार.
वाऱ्याक लागून उष्णतायेपासून सुटका मेळटली. फुडले कांय दीस उष्ण परिस्थिती कायम. फुडल्या सप्तकाचे सुरवेक हलको पावस. तापमान 33 ते 23 डिग्री सेल्सियस. पावसाची शक्यताय उणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करत आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.